आज आमकां एक कंप्लेन आयली फ्रॉम द सुप्रिटेंडंट ऑफ जेल की तेंचे जेल इनमेट आसा पळय तेंच्यांनी दोग जाण सुर्येश उर्फ बाबू आरोलकर आणि विनय गडेकर हेंच्यांनी कसले सबस्टन्स पियाले म्हणून तांकां त्या सबस्टन्स एक अंडर ट्रायल प्रिजनर अनिल भोये हांणी दिल्ले आनी तांकां तेजो वॉमिटींग जालें म्हणून तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडले फॉर ट्रिटमेंट. थंयसून तांकां GMCन रिफर केले. थंय ते मेडिकल ट्रिटमेंट चालू आसले आनी विनय गडेकर डिस्चार्ज जालो आनी सुर्येश प्लस बाबू आरोलकर आसा तो ऑर्डर ट्रिटमेंट घेता आनी आमी ऑफेन्स रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 328 आनी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस. GMCत एडमीट जाल्लो एक कैदी सांगता कैद्यांनी दूध हाडिल्लें तें ताणें पिलें. तुम्ही म्हापसा आणलं तू? शीत पडना रे भाजी हे दुधान कितें घातलें म्हणटा दुसरें खबर ना तुका? दूध हाडटा न्हू ते धाकटे वता म्हाका दुसऱ्या दूध आसलो बरा दुसऱ्या दूध आसलो अमूल दूध रे पुरी टायप तसलें हाडूंक गावता आमच्या भितर ते आमी शीतूय पडना म्हाका बरें दिसना दोन दीस बरें दिसनासलें म्हाका शीत पडना गेल्लें म्हाका ते काय दूध पियलो आमी बेश्टे हेजेर थंड दूध तेणी तो खंय म्हाका कितें दुधान घातलें म्हणटा पळय तें म्हाका सारकें कळना. दुधान न्ही थंड दूध पियलो दूध हाडूंक गावता खबर आसा अमूल तें दूध पोती हाडूंक गावना दूध रे अमूल तें फूल पयन जाल्लें फूल पयन जाल्लें. तूं केन्ना धाडटा म्हणल्यार? आतां म्हाका बरें दिसलें न्हू म्हाका स्वता ताका धाडलो न्हू बरें दिसता म्हाका धाडटा सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.